हांव आसा मडगांव. मडगांव हे दक्षिण गोंयचें मुख्यालय. इतलेंच न्ही तर मडगांव हे 66 जी सालसेत तालुको आसा जो सामको वायब्रंट तालुको मानतात ह्या वेंचणुकेन. ह्याच वेंचणुकेन अशें न्ही तर सालसेत हो सदांच एकूण गोंयच्या मतदानाचे दृश्टीन खूब म्हत्वाचो आसता. हांगा काँग्रेस सालसेतीचेर भिस्त दवरता. इतलेंच न्ही सालसेत हो कॅथलीक वोटिंगा खातीर खूब म्हत्वाचो मानतात. तातूंत मडगांव आमी आसात आनी मडगांव हो मतदारसंघ आमी जे पळय बीग फायट्स म्हणटात तातूंत भितर दक्षिण गोंयांतली बीग फायट मडगांव आनी फातोर्डा जाता. हांव मडगांवां कॉमान उबो आसा महिला आनी नूतन मराठी विद्यालयाच्या मुखार. हांगा सकाळच्यान वोटिंग जाल्लें आसा. ह्या शाळेन भितर हें वोटिंग चलता. हांवें स्वता हांगा वोटिंग केलां आज सकाळीं 9:30 आनी जेन्ना हांवें वोटिंग केलां तेन्ना गर्दी नाशिल्ली. पूण सकाळीं ज्या पद्दतीन वोटिंग जावपाक लागलें तें आतां जवळ जवळ 35% वयर पावलां. आनी हें मतदान फाटल्या वर्साचे जर तुलना करत जाल्यार हें मतदान 75% वयर वतलें अशें दिसता. फकत मडगांव न्ही तर सबंद साश्टी तालुक्यांत हें 70 ते 80% जावपाक जाय. इतल्या खातीर कारण कशें आसता की सत्ताधारी पक्षाक कशाय तरेन मतदान जालें जाल्यार चलता पूण विरोधी पक्षाक जर जिखून येतलो टक्कर दितलो सत्ताधारी पक्षाक जाल्यार हें मतदान 85% वयर जावचें पडटलें. आनी आतांचो जर ट्रेंड पळयत सकाळीं खुबशे कडेन खूब स्लो मतदान आशिल्लें पूण आतां जर ट्रेंड पळयत दनपार वताचो कड आसा तरी आसतना लोक मतदानाक मुखार येतात. बायलो तरुण भुरगीं मतदानाक येतना दिसतात. आतां म्हजे बरोबर आसा सुशांत कुंकळकार हो गोमंतकाचो दक्षिण गोंयचो आमचो मुखेली. सुशांत, साश्टी हें सदांच आमी एक म्हत्वाचें केंद्र मानलां. तुका कितें दिसता की साश्टीन ह्या वेळार कितलें मतदान जातलें? साश्टीक म्हज्या कोतान एक 70% तरी मतदान जावपाक जाय. हो ओवरऑल ट्रेंड आसता. कारण लोकसभेक बी एखादी कमी जाता पूण विधानसभेक हांगा मतदान ह्या फावटी 8तले भितरले 6 मतदारसंघ अशे आसात जंय डायरेक्ट ट्रायंगुलर वर चौरंगी फायट जावपाची आसा. ताका लागून प्रत्येक जण आपलो मतदार भायर काडटलो. ताका लागून ह्या फावटी मडगांव कशें दिसता ट्रेंड? मडगांव आसा ते पळयल्यार सकाळचे जर पळयले जाल्यार सकाळचे एक 10% आशिल्ले पूण सदांच एक दनपार वाडटा. सो आतां जे ट्रेंड जर पळयले जाल्यार एक 30 ते 35 ह्यातल्या मडगांव म्हजे कोतान एक 70%चेर वचपाक जाय. आमी पळयतात मोठ्या प्रमाणाचेर लोक येतात. फकत जाणट्या लोकांचे ह्या वेळार कितें जालें की ह्या वेळार 2 दिसां पयलीं जवळ जवळ 80 वर्सांचे आनी ताचे वयर लोकांनी मतदान केल्लें आसा. हॅलो हांव कॉमान आसा हांवें म्हणलें तशें. आनी आमच्यो रिद्धी आनी सिद्धी न्ही ह्यो गोंयच्यो एक फामाद फॅशन डिझायनर ज्यो मुंबयन काम करतात म्हजे बरोबर आसात. तुमी वोटिंग केलें? आत्तां केलें. तुवें वोटिंग केलें? हांवें अशें आयकलां की तुमी जेन्ना दर वेंचणूक जाता तेन्ना तुमी मुंबयच्यान हांगा मुजरत येतात आनी वोटिंग करतात. खरें? Hi, very diligently every year. There's something I've learned from my father. He has voted every election since nice. I have seen him in the childhood. Very nice. So we also make it a point that we have to be responsible citizens. Very nice. Because then you can participate in criticizing the government after you vote them. But do you really criticize? I think whenever it's required, and I also appreciate when it's required because nice I of you. think what Very nice. government does a That is fabulous job. That is what the क्रियाशील मतदार किंवा आमी म्हणटात पळय आमकां विजिलंट सिटीजन कसो आसचो. Yes, of तुम्ही- course. तुम्ही कोणाक मत दिलां अशें विचारूं शकता? It's very confidential, but it's given to a person who really deserves it, and you'll see the result, I'm sure. And I really believe in that party. I will not announce it, but yes. म्हाका एक सांगात, मतदानाक कोणाक वोट करता आसतना तुमी कितें विचार करतात? हांव सद्दां पळयता की मनीस कसो आसा. फॉर मी पर्सन इज इम्पॉर्टंट. ऑल्सो द आयडियोलॉजी ऑफ द पार्टी बिकॉज यू कॅनॉट इग्नोर दॅट. अँड आय थिंक वॉट इज द फ्युचर विथ दॅट पर्सन फॉर गोवा. सो इफ ऑल दीज 3 थिंग्स अलायन आय एम ऑलवेज वोटिंग फॉर दॅट पर्सन. आनी मडगांव सिटी वन ऑफ द कमर्शियल टाउन्स ऑफ गोवा. मडगांव सिटी बद्दल तुमकां कितें दिसता? कितें करपाक जाय मडगांव? काय मडगांव सगळें काम जालां? Like म्हाका दिसना की कितें काम जाला. There is lots to do, especially we can do so much. If you see Panjim, so much is done. It looks so glamorous and wonderful. So many people from Madgaon wants to go there. Yeah. But why we're not doing something in Madgaon like that? I really wish that like whoever comes should really develop Madgaon into a beautiful city. It is beautiful, but it can be extraordinary. Exactly. That's my wish. तुका कितें दिसता मडगांव कितें करपाक जाय एक्झॅक्टली? So besides the cosmetic, that's also secondary, honestly. But I think roads, the traffic issue, a better infrastructure,
and I think a strong leadership can do all of this. मडगांव चीफ मिनिस्टर पद मेळपाक शकता अशे तरेची परिस्थिती आसा तुमकां आवडटलें एक बरें मडगांव पद मेळिल्लें Of course. We will be more than happy because in past we have seen like whoever becomes the chief minister from certain place really develops his place nicely. So yes, we are shellfish and we would like to have someone from Madgaon and make our Madgaon city beautiful. म्हाका तुमचे बद्दल थोडें सांगात बॉम्बे तुमी नक्की कितें करतात आम्ही दोन्ही फॅशन डिझायनर आसात आणि वी लॉन्च्ड आवर लेबल मापसेंकर्स in 2009 and we by God's grace we have been doing well and now we are also spending more time in Goa, so we are between Goa and Bombay. In pandemic we kind of moved a bit of our life this side, so we are between Bombay and Goa, so we work there and we work here also now. बरं तुमकां तुमचे गोवा गव्हर्मेंटा कडल्यान टुरिझम फॅशन कांय प्रमाणात कनेक्टेड आसा तुमची कितें अपेक्षा आसा गोवा गव्हर्मेंटा कडल्यान I think Goa government should encourage they can definitely encourage to have a fashion college. Yes. You know, that's my real wish. In fact, I would love to be part of that also, because it's a great city where people come, you know, for fun and frolic. But if a real education of fashion comes in Goa, nothing like it. Goa can be a international fashion destination. Yes, of course. In fact, I have just launched my online digital college for fashion, and I would love to see a physical manifestation of it someday, maybe in Goa, because I think Goa is such an amazing tourist hub, and we have a great market for tourist destination, bridal wear, and things like that. So a lot can be done because so much of the bridal industry, you know, so many destination weddings happen in Goa. So of course, we can do so much in terms of that business in fashion as well. Very nice. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. बरोबर तुम्ही कितल्यांक वोटिंग केलें कितल्या वरांचेर वोटिंग केलें हांवें 11:30 वरांचेर ओके आनीक मडगांव मूड कसो दिसता मडगांव मूड कसो दिसता मडगांवकारांनी आपल्याक जाय तें सदांच मडगांवकार ठरयतात 7 खेपेक मडगांवकारांनी म्हज्या फावरात कौल दिला हांव सदांच मानता हें दामबाबाचें स्थळ दामबाबाची कृपा आनी मडगांवकाराचो आशिर्वाद आसल्यार हांगा कोण ना कांय करपाक शकना म्हाका गॅरंटी आहा ह्या खेपेकी दामबाबाचो हात म्हजे तकलेर आसा आनी मडगांवकाराचो आशिर्वादय म्हज्या फाटल्यान आसा सो हांव ताची व्हडलीशी चिंता करना देखून साश्टी सालसेत हे खूब एक इम्पॉर्टंट सेंटर जाला काँग्रेसी खातीर कितले जागे सालसेतीन येवं शकता आमी आज पर्यंत लोकांक सांगलां तें अशें की गोंयकाराच्या हातांत गोंयचो फुडार 9 वर्सां काँग्रेस सरकार आनी काँग्रेस सरकार जर येतलें जाल्यार तुमी क्लियर मॅन्डेट दियात डिसायझीव मॅन्डेट दियात बरोबर डोंट गीव अ मॅन्डेट वीच इज स्प्लीट मॅन्डेट बरोबर आज जें चलना वातावरण म्हाका सगळे कडल्यान रिपोर्ट येता फॉर एक्झाम्पल मुख्यमंत्र्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी देर इज heavy polling in Priol there is heavy polling there so anti establishment wave पळय आहा it is sweeping the state अशें वातावरण दिसता सगळे कडेन तशें वातावरण दिसता आनी ताका लागून रिजल्ट्स मे बी as we have suggested that there could be a decisive mandate also people may decide to give decisive mandate दिगंबर बाब 3 अशे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा सालसेतीन एक बाणावली आसा नावेली आसा आनी कुडतरी आसा हे तिनूय मातशे इल्ले अशे कॉन्स्टिट्युएन्सी जंय काँग्रेसीक धडपड करची पडटा we have to make efforts there is no doubt about it but still I think people will give a decisive this in all these constituencies feedback which we are getting is quite good so people are voting for Congress they want to throw this government out there is a clear mandate everywhere even in Madgaon I am visiting in those areas where I didn't have to even make struggle it appears to be one sided in many places most other places they don't have any presence of any workers hardly any workers are present hardly any this is there by 3 o'clock I think they will wind up of some of the tables दिगंबर बाबा कोंबा हो एक तेंपार बीजेपीचो एक स्ट्रॉंग वर्ड अशें मानताले कितें दिसता ह्या वेळार म्हाका दिसता कोमात दोनी वार्ड मेळून म्हाका 500-600 लीड मेळ्ळी जाल्यार इट विल नॉट बी अ सरप्रायज ज्या कोमात हांव 400 मतांनी फाटल्यान आसतलो सुरवातीच्या काळात पयले इलेक्शनाक त्याच कोमात आज वातावरण कितें जालें तें पळय सामकें यू आर पार्टी टू इट तुवें तें लागींच्यान पळयलां म्हाका हांव हावस टू हावस भोंवतना लोकांचो जो रिस्पॉन्स मेळ्ळो ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स एंड पीपल सेड दॅट वी वील दिस टायम वी वील वोट म्हाका केन्ना मारूना त्या लोकांनी ह्या खेपे म्हाका मारला बरोबर न्ही म्हाका एक वातावरण आज एक एंटी इस्टॅब्लिशमेंट अशें आनी तुमच्या अर्दान एज ए कॅन्डिडेट म्हणून लोकांनी वोटींग केल्लें अशें दिसता
नाही आता हांव भितर मेळ्ळो कोणाक सगळ्यांनी हात ऑर्म्स इन देअर हँड एक्झॅक्टली दे आर सिग्नलिंग मी डोंट वरी वी आर म्हाका दिगंबर बाब सांग गोंयान काँग्रेसीक कितले जागे मेळचे दिसता म्हणजे म्हाका गोंयांक फाल्यां काँग्रेसी गोवा आनी काँग्रेस आनी गोवा हय. फॉरवर्ड इनफॅक्ट गोवा फॉरवर्डाचे 2 किंवा 3 सुद्दां येवपाक शकता अशें थोडे कडेन सिच्युएशन अशें आसा हांव मये गेल्लो कॅम्पेन करपाक तर मये सुद्दां वी आर इन द फायट देर गोवा फॉरवर्ड इज इन द फायट कितले जागे मेळू शकतात we can even cross the majority number if people decide to give a decisive mandate. बरोबर किती दिसता आयचे वातावरण पयलं दिसता 21 आजचें वातावरण पळयल्यार people want Congress government, नो डाऊट आणि जेन्ना पळय लोक डिसायड करतात क्लियर गव्हर्नमेंट तेन्ना तूं कितले पयशे वाट हाजे पयलीं हिस्ट्री पळय मडकय रवी नायकाक चीफ मिनिस्टर आसतना श्रीपादान उडयल्लो याद आसल्यार सामकें, पळय इट वॉज फर्स्ट एंट्री ऑफ मायन इन असेंब्ली 1994 सारकें लॉट्स ऑफ मनी कॉन्स्टिट्युएन्सी घाले पूण लोकांनी डिसायड केलें की वी विल नॉट इलेक्ट रवी नायक बरोबर पार्सेकाराक 7,000 मतांनी लोकांनी उडयलो 2007 हांव तागेले मिटिंगान गेल्लो 2-3 आमगेल्या त्या वेळाचेर कॅन्डिडेटाचेर ते ट्रेंड पयल्यार खेळटालो की लोकांनी डिसिजन घेतला हाका उडोवपाचो बरोबर पयशे मोड कितेंय मोड तूं खातड कर पयशांची काय लोक पयशे खातात घेवन खातात इवन मडगांव उदाहरणार्थ बरोबर ताणें थोडे पयशे खर्च करूना ताका दिसलें कितें मोती डोंगर कॅन बी परचेस सो मोती डोंगराचे ताणें सगळे खूब जाणांक पयशे दिले आज ताची काकूट दिसली म्हाका आतां आमकां फ्रस्ट्रेट जावन उलयतलो न्हय प्रेसा कडेन तो ताजे बरोबर मोतीवाला कोण भुरगो ना भोंवपा कारण पयशे घालता विसरले ताका वळखत ना ह्या वेळार तशें जावं शकता काय म्हणून तशें पयशे खातले आनी लोक आपल्या आतां एक्झाम्पल पळय मरे मोतीर ताणें सगळ्यांक आपण क्या किया दिगंबरने काय करूना आनी कितें करूना हें करूना 27 वर्सां आमदार कितें केलां हें केलां म्हाका ते सांगताले हांव म्हणलें पळय लक्ष्मीक कोणें ठुकरावची न्ही दिता घेया मत मारता आसतना दिगंबर कामतीचे तोंड नदरे मुखार हाडा आतां त्याच म्हणटा आमकां कितें आमी हाका वळख सुद्दां नाशिल्ले आमकां वो आपयता दिता त्या घेतले आमी बरोबर दिगंबर बाब आनी एक म्हत्वाचो प्रश्न काँग्रेस सत्तेर येतकीर तुमचें नांव आतां स्पर्धक कोण दिसना सो मुख्यमंत्री पद हें तुमकां मेळटलें अशें धरपाचें आमी न्ही हांव मुख्यमंत्र्याच्या बाबतींत सदांच म्हजो स्टेटमेंट क्लियर आसता आय डोंट ड्रीम अबाउट बिकमिंग चीफ मिनिस्टर और आय डोंट प्रिज्यूम दॅट आय विल बिकम चीफ मिनिस्टर कारण काँग्रेसींत चीफ मिनिस्टरशीप इज ऑलवेज डिसायडेड बाय द लिडरशीप आनी म्हाका स्वताच्या बाबतींत आय बिलीव दॅट ही म्हज्या नशिबांत बरयलां जाल्यार तें कोण काडपाक शकना कितले प्रयत्न केले आनी म्हज्या नशिबांत ना जाल्यार ते कोण म्हाका दिवपाक शकना फॉर एक्झाम्पल 2007 आय वॉज नॉट इन द रेस Exactly. आय नेवर हॅव ड्रीम्ड दॅट आय विल बी कॉल्ड अँड सेड दॅट यू आर द चीफ मिनिस्टर इट वॉज ए शॉक टू मी बरोबर So I decided that a party which gave me chief ministership when I had never dreamt of, Mrs. Gandhi decided in my favor. बरोबर So I said it is my duty today to bring the power party back to power. So that is why I have led the party from front. बरोबर म्हणजे आता म्हज्या बद्दल खूप चर्चा जाताले की हांव वचपाचो आनी जावपाचो तें जावपाचो पण लक्षांत दवर हांव दामबाबाच्या स्थळांतलो आमदार तुका भरपूर खबर आहा हांव देवाचेर म्हजो कितलो विश्वास आसता तो आनी मडगांवकाराच्या विश्वासाक तडो वतलो अशें म्हज्या हातांतल्यान केन्नाच कांय जावपा ना हें हांव सदांच सांगता बरोबर सो दॅट वॉज नॉट द क्वेश्चन इट रिस्पेक्ट आय डिसायडेड म्हणजे तूं बारीक पळय सगळ्या आमदारां भितर उरली माने उरलो म्हणटो काँग्रेसीक अजित बाब यो एकलोच हांव आमचे बरोबर आसा अजित हेगडे मडगांवचे आदले नगराध्यक्ष आणि एक मडगांवचे क्रियाशील नागरिक चंदन यो हांव कावन्सिलर आसतना प्रेसिडेंट हय हय सारके सारके त्या फाटी कितें जालें आमी नगरपालिकेक जे पयलीं निवडून आयले इतले वर्षाचे खंडानंतर तातूंत दिगंबर कामत आणि बाबू आजगांवकर हे दोगूय MLA आशिल्ले आपण म्युनिसिपल काउन्सिलर आशिल्ले दोघे जण मंत्री झाले दोगूय जाण मंत्री एक जाले मुख्यमंत्री झाला दुसरो उपमुख्यमंत्री झाला. उपमुख्यमंत्री जाले. म्हणटून आता पळोवया हे सगळें चल्लां राजकारण पळोवया तुम्ही मत दिले कोण मत दिले मत दिवन आयलो आणि अशें दिसता की मडगांवचे भले जावपा सारको कोण तरी कॅन्डिडेट निवडून हांव येवचो तुमकां कोणाक मत दिलं म्हणना हय. पण तुम्ही मत दिता आसतना कितें विचार केलो विचार केलो मडगांवची म्हाका उदरगत जाल्ली जाय मडगांव आणि गोंयची बी हय आणि गोंयची बी डेफिनेटली गोंया आमचे साक्षर राज्य इतले साक्षर राज्य असून इतले फाटल्यान उरपा जायना फुडें गेला ते हांव ना म्हणना तरुण फुडें बरी सरसावल्या आणि फुडें गेल्या आय डोंट से नो बट तरी सुद्धा गोंयचो आनी उत्कर्श जावपा जाय दिगंबर यावेळी काँग्रेसीन कांय बरे कॅन्डिडेट तुमकां ऑटोमॅटीक मेळ्ळे कांय कचरो म्हणटात की भायर ऑटोमॅटीक भायर गेलो लोक सदांच म्हणटाले हय एक म्हणजे कोण लोक थोड्यांक गार्बेज म्हणटाले हय ती गार्बेज आपूण जावन गेली काडून उडोवची पडले ना
Congress got the opportunity to put up new faces. बरोबर. And people have reacted very positively for the new faces. म्हणजे हांव एक्झाम्पल तुका परवरे आमी विकास प्रभुदेसायाक दिला. हय. त्याचे ट्रिमेंडस एन्थुझियाझम. तो रोहन नाका म्हणटा म्हणजे अशें आतां एंटी रोहन हांव आतां गेलो थंय कॉन्स्टिट्युएन्सी प्रोपागंडा घराघरांनी गेलो. ते म्हणटा तुमी बरो काडलो कॅन्डिडेट नवो सारको यंग फेस बिझनेसमॅन. म्हणजे दॅट मेक्स अ डिफरन्स न्ही. ताचो फायदो आमकां सगळे काही बरे कॅन्डिडेट सदां जाय आसता. फायदो आतां अमित पाटकार कुडचड्यार यंग बॉय फॅमिली बॅकग्राऊंड आशिल्लो कुडचड्यार गेलो सो ताचो इम्पॅक्ट खूब जाता तातूंतल्यान बरें जावपाक शकता. बरें थँक्यू. हय तुम्ही वचत थँक्यू. दिगंबर कामत हांचे इलेक्शन एजंट विशाल काकोडे जे तांचे फेसबूक अकाउंट चलयता तांचे संबंद जायरातीचे तांचे वेगवेगळे कलात्मक अश्यो वेगवेगळ्यो बाजू मुखार हाडटा. मातसो तूं मास्क काडल्यार तूं कसो दिसतलो लोकांक? तुका ह्या इलेक्शन वेगळेपण कितें दिसलें? ह्या इलेक्शनाक म्हाका जें वेगळेपण दिसलें तें म्हणजे काँग्रेसी भितर की ह्या फाटी जर तुमी काँग्रेसीचो प्रचार पळयलो कॅम्पेन पळयलें जाल्यार ती एक शिस्तबद्ध अशी आनी सायंटिफिकली डिझायन कॅम्पेन आशिल्ली. आनीक ह्या कॅम्पेनाक लागून म्हाका दिसता गोंयकाराच्या मनात जो काँग्रेसी बद्दल एक वेगळो हें आशिल्लो तो ह्या फाटी बदललो. आनीक ताजो फायदो सद्या दिश्टी पडटा. म्हणजे हांव इलेक्शन एजंट आतां मडगांव भोंवता पूण प्रत्येक कडेन म्हणजे म्हाका फक्त म्हजेच वर्कर्स दिसता. म्हणजे हाजे पयलींच्या ज्या इलेक्शनांनी जे बीजेपीचे हें आसतालें वारें थोडे तरी आसताले ते ह्या फाटी म्हाका कांय दिश्टी पडना. इट्स कम्प्लिटली ड्राय. ना ह्या फाटी एक म्हणजे काँग्रेसी बद्दल गोंयांत लाट आसा. दुसरें म्हणजे दिगंबर कामत हांचें नेतृत्व. म्हणजे लोकांक एक अपेक्षा आसा की तांचे कडेनूच फाल्यां सरकार जालें जाल्यार तांचे कडेनूच नेतृत्व येतलें अशें मडगांवकाराक दिसता. चंदन तूं क्रियाशील वांगडी कितलीशीं वर्सां बीजेपीचे 94 बीजेपी ना ह्या वेळार कितें बीजेपीचे प्लस काय मायनस? 22+ सम गॅरंटेड 100%. कारण 22+. अरे तांचे मेन सुद्दां लोक म्हणना मरे. न्ही ते खंय म्हणना सांगता ते आयकय कितें कशें ते सांगता. ह्या फाटी जे पळय भितर बीजेपी ते म्हणटात कितें आमी इम्पोर्ट केले दुसरे फाटल्यान हाडले हे हाडले. सगळे क्रियाशील जे पळय आमदार आसा ते बीजेपी आपूण जावन पार्टीचे काम पळोवन आयला. विकास डेव्हलपमेंट जो पळय फर्स्ट टायम इन लायफ बीजेपी सरकारान जे 30,000 कोटी प्रोविजन पळय केले हांगा गोंया खातीर ते दिसती पडटा. जवळ 15 ते 20,000 कोटी ऑलरेडी पायप मोडले कळ्ळें तुका. म्हणटकर म्हाका दिसता लोक आमगे सगळे एज्युकेटेड आसा आनी ते सगळे परत सरकार एकूच डबल इंजिन सरकार जे पळय ते एकूच दिवपाक शकता म्हणजे बीजेपी. कित्याक काँग्रेसीचे पळय आसा ते स्टिंग ऑपरेशन तुम्ही पळयलां ते आतां फेक म्हणटा हे म्हणटा कितें पयशे घेता ते कळ्ळें तुका पयशे घेता ते पळयल्या. आनी तुगेले हे लोक जे पळय आसा ते पयलीं दाखोवन दिता आमी तर हांगा येयला थंय उडी मारतले बीजेपीन म्हणून. हाजे वयल्यान कोण येता भारतीय जनता पार्टी. चंदन नायक 2007तल्यान बाबडो स्वप्न चिंतीत आसा की अशें बीजेपीच येतली म्हणून पूण तागेलें तें स्वप्न बाबड्यालें पुराय जायना. आमचे बरोबर आसात मिस्टर नायक ह्या वॉर्डांतले ते नगरसेवक आसात. म्हाका एक सांग ह्या वेळार तुका रिस्पॉन्स कसो मेळटा? फॅन्टास्टीक. लोक सगळे काम पळोवन वोट करता. म्हजो मातसो आवाज पडला आमी कॅम्पेनींग करून. आज सदां काल आमगेले शेनवाराक निमाणें आशिल्लें कॅम्पेनिंगाचें. तुमकां हांव एक सांगता एक म्हणा इंग्लिशीन एक्शन स्पीक्स लावडर दॅन वर्ड्स. बॉब मारले म्हणून मतां मेळनात. लोक काम पळयतात. लोक बाकीचे पळयतात. 22 जाण येतले म्हणटा. ना पळय कोण कितें म्हणटा तें म्हाका खबर ना. हांव दुसऱ्याचेर उलयना आनी आमकां स्ट्रिक्ट आमगेले दिगंबर बाबाले इन्स्ट्रक्शन आसा दुसऱ्याले वायट उलोवचें न्ही दुसऱ्याचेर कांय करचें न्ही. आमकां इन्स्ट्रक्शन तशें आहा. ह्या वेळार आपणे कल्चर सांबाळपाक म्हणून. टक्के मतां दिगंबरा पडटली. कितले टक्के पडटली ही पर्संटेज हांव तुमकां सांगपाक शकना पूण दिगंबर कामतीक 100% लीड मेळटली हें तुमकां सांगपाक शकता. हय कितले पर्संट ते पर्संटेज जाता त्या प्रमाणे पोलिंग कशें जाता लोक कशे भायर सरतात ताजेर आसा. 94तल्यान जो बीजेपी कॅन्डिडेट आहा पळय ताका सदां लीड एक 5% वयर सकयल जाता. अजून पर्यंत बीजेपीचे सगळे बूथ जे कोमातले आसा पळय हांगचे पळय आमचे कोमातले बूथ आसात पळय ते सगळे बीजेपी सायडल्यान लाविल्ले आनी म्हाका फूल कॉन्फिडन्स आहा हांव जो पळय घरांनी भोंवला. तूं पळय जाल्यार कावन्सिलर काँग्रेसचो जालो ताका हो फरक न्ही. परत तुमकां हांवें सांगलां एक्शन स्पीक्स लावडर दॅन वर्ड्स. बॉब मारून मतां मेळनात. परत एकदां सांगता आमचें फक्त काम लोकांनी पळयलां. लोकांक जे मनाक दिसता तुमी आतां अजित बाब हेगडे जे एक्स चेअरपर्सन तांकां तुमी विचारलें आपूण तुमकां कोणा मारला हें आपूण विचारपाना म्हणून पूण तुमी खंयच्या आधाराचेर मत दिलां हें मातशें सांगचें म्हणून. ताणें तुमकां कितें सांगलें ताणें तुमकां सांगलें जो कोण मनीस बरे मनान जें फुडें व्हरपाक शकता हें गोंयची उदरगत एज वेल एज मडगांवची उदरगत आनी जो कोणी सारकें सांगलें
डेव्हलपमेंट कोण पळय व्हरता तो ताणें सांगलें ना आपणें कोणा मत मारलं म्हणटा तें अशें आमचे कोमातले सायलंट वोटर आसा ते सगळे बीजेपी मारपाचे हांव सांगता तें आयकना हांव जाणा न्ही हांव प्रत्येक घरान भोंवलां हांगा राजकारण कितें जालें तें खबर आसा पयली फाटी जी मतां नाका आशिल्ली सारस्वत समाजाची आनी कोमातली आपूण कोमातल्या मताचेर ना म्हणपी आज म्हाका 17 वर्सांनी हात मुखार काडला 2005 फेब्रुवारी 24 पळय सोडून गेल्लो बीजेपी हो आमदार मडगांवचो तो आज म्हाका जाप दिवपाक हात मुखार काडटा हांव रावतालें हाताक कित्याक ना बरोबर इतलें तेंप केन्ना दिलें ना तकले वयर काडून सामकें हातूंत वयल्यान सभाव कळटा मनशाचो आमचो काँग्रेस ताणें म्हणलें म्हण एकूच सांगता सादी सरळ गजाल आतां ताजे वयल्यान स्वभाव कळटा म्हणून ताणीच सांगलें बरें जालें ताणें आतां दिगंबर बाबान ताका तो हात दिला तुमी कन्फर्म करात ताजें वोटींग मतदान ऑलरेडी जाल्लें आसा सो तें मतदान कोणा मेळचें हाजे खातीर तो हात नाशिल्लो दिस इज हीज कल्चर तो सगळ्यांक आपले करपाक सोदता 17 वर्सां लागली हें तें मेन आतां कितली 17 वर्सां लागली पार्टी सोडून गेल्लो तो हांव वचूना हांव बीजेपीन आसा चंदनान आतां घातकी आनी पातकी हो कारण हाणे सरकार बरें चलतालें तें मनोहर पर्रीकार 2005 फेब्रुवारी उलयलें लोक विसरूं ना अजूनय मडगांवकार मनोहर गोंयकार विसरूं ना आज तो आतां घातकी आनी पातकी ताणें म्हणलें दिगंबर गांवाचेर ताणें PSC रिपोर्ट म्हणलो आनी एटेकेटें स्टिंग ऑपरेशन म्हणलें हांव चंदनाक याद करपाक सोदतां 2011 जो पब्लीक अकाउंट्स कमिटी रिपोर्ट ऑन मायनिंग म्हणून जो 35,000 कोटीचो घोटाळो आज ताज्या सरकारान फाटल्या 10 वर्सांत ह्या PSC रिपोर्टाचेर कांय केलें ना तें केलें ना आज आमचे कडेन डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स आसा जातूं भितर ते सांगतात की हो PSC रिपोर्ट म्हणटा तो अस्तित्वातूच नाशिल्लो म्हणून हो काँग्रेसीचो सरकार सांगना हो भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आसतना लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरी रिप्लाय दिता डिपार्टमेंट ऑफ मायन्स रिप्लाय दिता की 35,000 कोटीचो घोटाळो नाच म्हणून म्हणजे हे आणि हे पळय जे स्टिंग करतात हे हांगेले हो आपका भाजप परिवार आपका भाजप म्हणटा बरें तो म्हणटा पळय PSC रिपोर्ट हो 3 जाण कमिटी मेंबर आशिल्ले PSC रिपोर्ट 3 जाणां लास्टाक 2 जाणांनी सायन मारला पयर लुईजीन फादरान क्लियर सांगला काँग्रेस सोडटकर आपली लायफाची ग्रेटेस्ट मिस्टेक म्हणून तातूंत इतले भितर भानगडी आशिल्ल्यो आपणे तो सायन मारपात म्हणून लुईजिनान और दीपकान हातूंत भितर कोणे एकट्यान सायन मारिल्ली जाल्यार तो PSC रिपोर्ट व्हॅलीड जातलो आशिल्लो तो परिकारान टेबल केलो पयलीं काय ओपोजिशन आशिल्लें तेन्ना टेबल केलो पण सायन नाशिल्ले कारणान तो नल एंड वॉइड जालो पण PSC रिपोर्टा बेजीचेर शाह कमिशनान पळय केला म्हणजे टोटली फॉल्स तू टोटली शाह कमिशनाक तू फॉल्स म्हणू शकना शाह कमिशनाक तू फॉल्स म्हणू शकना शाह कमिशन हो सुप्रीम कोर्टाचो ना हांवें ताजो तू आयकल ना मगे ते कितें म्हणटा PSC म्हणटा शाह कमिशन कॉपी मारला आनी दिलं म्हणटा ना शाह कमिशन म्हणतो अपॉइंट केला सेंट्रल गव्हर्नमेंट काँग्रेस मनमोहन सिंग सरकार एज पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन शाह कमिशन म्हणतो सादो न्ही विद्वान मनीस आणि ताजेर हे आरोप करतात की PSC ताणें तशाच एक्सेप्ट केलं म्हणून अरे ताका ताणें सगळी स्टडी केल्या एक खबर हांव सांगता म्हाकाय बी मायनिंगाचो अभ्यास आहा मायनिंगा संदर्भात काँग्रेसीन कांय केलें ना आनी फाटले 7 वर्सां आणि ताजे पयलीं म्हणजे जवळ जवळ 10 वर्सां म्हणून बीजेपी खूप संधी आशिल्ली बीजेपीन काय केलं ना आणि मायनिंग सुरू करप काय सुप्रीम कोर्टान ना सुप्रीम कोर्टान सांगला ना हे पळय हांव आतां डायरेक्ट लायव्ह आसा सुप्रीम कोर्टान काय ना सुप्रीम कोर्टान सांगिल्लें चालू करात एक्झॅक्टली कॉर्पोरेशन करपाक 7 वर्सां गेल्या ना काय प्रोसिजर ना हांगेलें हे डबल इंजीन पळय हे डबल इंजीन हांचे फेल जालां हांकां जाय तेन्ना मागीर हे कितें म्हणटा डबल इंजीन चलना म्हणटा ना तातूंत डिझल नाशिल्लें जाय तेन्ना पेट्रोल नाशिल्लें जाय डबल इंजीन सरकार बीजेपीचे आयले म्हणून मडगांव जर पळयल्यार मडगांवान सदांच एक बरो शिक्षीत बरो उमेदवार दिल्लो आसा मडगांवा एक ह्या फावटी बीजेपी म्हणटा की ते टक्कर दितात म्हणटात सगळे म्हणटात पण जो फोकस बीजेपीच्या कॅन्डिडेटीचेर पडपाक जाय आशिल्लो तो फोकस पडलो दिसना कारण मेन म्हणटा ते तो हांगाचो मडगांवचो जरी आसलो तर तेजे मडगांवचे कनेक्ट नाशिल्लो तो पेडणे आशिल्लो हांगा थोडे पुरते तो आसता म्हणजे सदां येतालो तो पण मडगांवच्या राजकारणाक डायरेक्ट नाशिल्लो साश्टीक बीजेपी ना बीजेपीचे एकूय हे जावचें ना असं तशें फातोड्ड्या एखादी टक्कर दीत पण म्हज्या कोतान फातोड्ड्याय गोवा फॉरवर्डाचो हे जिखून येवपाची शक्यता चड आसा एकूण तुका ट्रेंड दक्षिण गोंयांत कितें दिसता दक्षिण गोंयांत पळयल्यार साश्ट हाजे बरोबर आसतली काँग्रेसी बरोबर आसतली काणकोण अजून काय सांगपाक जायना कारण 4 जाण एक ताकदीचे हे जाविल्ले आसात थंय
इंडिपेंडंटूय जिखून येवपाक शकता. केपें लुक्स लायक अ काँग्रेसीक एज आसा अशें दिसता. कुडचड्याचेर बीजेपीक एज आसा. परत सावड्ड्या सगळ्याकाय व्हडलो हे म्हणटा अजापाची हे गजाल म्हणटी थंय बीजेपीन ज्या कॅन्डिडेटाक नाकारिल्लो दीपक पाऊसकार तो वयर सरता थंय परत सांग्याचेर तशेंच जाला की सांग्याचेर सुभाष फळदेसाय आनी सावित्री कवळेकार ही बीजेपीच्या वोटाक भितर फूट पडले. ह्या बोवाळाक जो प्रसाद गांवकार म्हणटा तो एक 6 म्हयन्या पयलीं कोणाक नाका आशिल्लो तो जिखून येवपाची शक्यता दिसता. साश्टी तूं म्हणटा काँग्रेस, पण 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी एक दुबावीत अशे आसात. एक आसा नावेली, दुसरी आसा बाणावली आनी तिसरी कुडतरी. हे तिनूय जरी आसले कुट्टरी अलेक्स इजनाल्दाची तशी हे आसा ताका सिंपती मेळिल्ली आसा. नावेली परत ट्रायंगुलर फायट जाल्ली आसा. बाणावली परत ट्रायंगुलर फायट तरी आसतना हे जर फाल्यां जर काँग्रेस जिखून येवंक ना अशें धरया जाल्यार बसून ते बीजेपी कडेन वचपाचें जे सद्याक वातावरण आहा त्या पयल्या तांची कापस्ताद जावची ना अशें दिसता. कारण लोकांचो प्रेशर आसा तांकां जे कोण डिफेक्टर आहात तांचे बरोबर लोक रावले ना. सो हो तांचेर हे आसतलो. परत ते बीजेपी बरोबर वतले अशें दिसना. हांगा वैकुंठ पै फोंडेकार आसात. वैकुंठ पै फोंडेकार ताका हांवें मुद्दम हांगा यो म्हणिल्लो. हय मडगांवचे बद्दल म्हाका तुजी मतां जाय. मडगांवां ह्या वेळार बदल जातलो, परिवर्तन जातलें. पळय आज मतदार आसता खूब सुज्ञ आनी विचार करपी आसात. एका तेंपार अशें कितें धरलें जावं कितें दिलें म्हणून बाबा ती मतां ते परिवर्तन जातालें अशें आज मडगांव ना. आज थंडपणान मनीस येता, कोणें तर विचारलें तुजें मत कोणाक, मुमुरक्यानी हांसता आनी तो मुखार सरता. काय विचारता तुजें मत कोणाक? हांव मुमुरक्यानी हांसता मरे. तर ह्यो गजाली अश्यो आसात मडगांवांत. मडगांवांतूच कित्याक गोंय बरें हे सद्या तशेंच चल्लां. कोण आपलें मत स्पश्टपणान लोकांक दुसऱ्याक सांगना. सायलंट वोटींग 100% जाता. कळ्ळें तुका? सो आज मेरेन जर पळयत न्ही ओवरऑल. पण मडगांव सायलंट वोट कितें जावपा जाय? कारण मडगांव असो ट्रेंड दिसता की एक वातावरण सायलंट वोट म्हळ्यार कितें दोगी जर प्रतिस्पर्धी समान आसत जाल्यार सायलंट वोट म्हणटात. पण तुका दिसता दोन्ही प्रतिस्पर्धी समान आसात? आतां म्हजे कोतान जाल्यार ना. कळ्ळें न्ही. मडगांव जो कॅन्डिडेट दिला बीजेपीन तो लादला. आज पर्यंत मडगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी कोणाची आसा इतले पर्यंत परंपरेन जे कोण चलिल्ले आसात तशी आसपाक जाय आशिल्ली. तांणी 1-2 उमेदवार तांणी ट्राय केले. कळ्ळें तुका? पण ते 2 जाण उमेदवार रावपाक तयारच नाशिल्ले. मागीर बीजेपीतले थोडे फुटले, काँग्रेसी सपोर्ट करपाक लागले. कळ्ळें तुका न्ही. सो हे ओवरऑल जर पळयत जाल्यार सद्याक सिटींग एमएलए आसा ताजी खंय तरी बाबा वर चड आसा. चंदन बाबू ह्या प्रश्नाक तो म्हणटा ते टोटल चुकीचें. म्हाका हांव विचारता, तूं इतली वर्सां काम करता हय हय म्हणजे चंदनाक तरी दिवची आशिल्ली तिकेट. कितें न्ही? हांव कार्यकर्तो. म्हाका 2005 म्हाका ऑलरेडी दिल्ली ऑफर. आय एम मोर इंटरेस्टेड इन हें तुगेलें काम करपाक कार्यकर्तो म्हणून. आनी हांव भरपूर प्रेमान काम करता. बीजेपी हें एकूच नेशन फर्स्ट एकूच पार्टी आहा जी आज दाखोवन दिल्ली आहा. आनी आमचें गव्हर्मेंट सगळे कडेन स्टेटीन येता. कळ्ळें? इवन पंजाबा सुद्दां आमी ते हें मारतले गोंया फाटीं तुमकां सांगता. आनी तुका सांगता हो सगळो वर्क पळय आसा हो मोदीचो गव्हर्मेंट येतकच डेव्हलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर जे देशभर डेव्हलप जाता ते लोकांक जाल्ले जाय. आनी तेच आज ही एंटी इन्कम्बन्सी मडगांवच्या आमदारां येता. 27 वर्सां आमदार आसा, 11 वर्सां मिनिस्टर, 5 वर्सां सीएम. मडगांवचो कदंबा बस स्टँड जायना. मडगांवचो बस स्टँड पळय सिटी बस स्टँड रावपा जागो ना लोकांक. म्हाका पार्किंग ना हो फक्त पर्सनल पर्सनल चंदन बाब आज हांगा फाल्यां थंय चंदन बाब आतां आपूण काँग्रेसमॅन म्हणून सांगता. चंदन बाब म्हाका फाटले फाटी खंय आशिल्लो तो कोणा मारे ओएसडी कोणाला आशिल्लो तोय खबर. चंदन बाब ओएसडी कोणाला आशिल्लो बीजेपी सरकार येतकच ताका खबर ना. हो जो मडगांवचो कॅन्डिडेट आहा ताजे बरोबर आशिल्लो. चंदन बाब हे तो उलयता पळय ताका प्रत्येक अधिकार आहा. प्रोफेशनल हय प्रोफेशनल. हांव तुजें प्रोफेशन हांव तुजो व्यवसाय हाजेर उलयना. हांव उलयता तें राजकारण. आनीक चंदनान जें सांगलें की ताणें बरो विशय काडलो की कदंबा बस स्टँड. मडगांवचें डिस्ट्रिक्ट साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे 2011 जवळ जवळ 80% ताजें काम कंप्लीट जाल्लें कन्स्ट्रक्शन स्ट्रक्चर वायज. ते हॉस्पिटल सुरू करपाक हांकां 9 वर्सां लागलीं आनी ते कोविड जातकीर अक्षरशः आमकां फाटल्यान लागून ते करून घेवचें पडलें जबरदस्तीन. हे संबंद गोंयकारांक खबर आसा. ताजे नंतर कदंबा बस स्टँड ताणें सांगलो ताजो फावंडेशन अल्ट्रा मॉडर्न बस टर्मिनस हो
केल्लो आज पर्यंत ह्या भाजप सरकाराक फाटले 10 वर्सां जाली तो बस स्टँड थंय सादी एक शेड पत्रे घालपाक शक्य जालना पत्रे घालपाक शक्य जालना ताजे नंतर गोंय मुक्तीचे 60वे वर्साक आणि प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाक हांगा हाडलो आणि एक्काय स्वातंत्र्य सैनिकाक हांगा आमंत्रण दिवपाची हांकां हे मेळिना. आम्ही आता हो एक निमाणे व्ह्यू घेऊया. ना व्ह्यू सोडात राजूबाब हांव तुमकां इतलेंच सांगून मातसो वता कित्याक हांव मातसो इलेक्शनाक बिजी आसा. आमचें इलेक्शन चल्लां. टुडे माय प्रायमरी फोकस इज दिगंबर बाब मिनिमम 5,000 प्लस मार्जिनान निवडून येवपा जाय. ज्या कामा खातीर हांव बिजी आसा. कोणाक कितें पळय शक्य आसा शक्य ना ती गोंयची जनता मडगांवची जनता दाखयतली. आमी तें ठरोवपाक शकना. आमकां एकूच मत तें आमी मारपाचें आमी केल्लें आसा. लोक काम पळोवन वोट दितात आणि जी पळय पयरचे सुद्दां सगळें इलेक्शन सगळ्यांनी पळयलां कोण कोणाला भाले केलो कशें कितें का परत एकदां तुमकां सांगता तुमी म्हजे वोटर तुमी हें काम पळयलां तुमकां कॉमन वोटींग आसा तुमी एका टायमार कॅन्डिडेट तुमकां खबर आसा इलेक्शन कशी जातात कशें चलता तें त्या खातीर तुमकां सांगता की तुमकां रिजल्ट जातकीर तुमी हांगा आसतले चंदन बाब मातशें उलयता तरी मातशें पासियेंस काडा. तुम्ही पळयलां ज्या पद्दतीन भाजप आणि काँग्रेस जंय जंय आसा थंय सामकी चिवट आनी अशी झुंज आसता. मडगांवाय ती आसा आनी आतां चंदन लायक बट फ्रेंडली पूण तुमी आतां पळयलां कॅमेराचेर तो कितलो तावान उलयतालो. आमी मडगांवच्यान कोमांतल्यान आतां दुसरे कडेन चल्ले. आमी आतां फातोर्डा या फातोर्डा ताजे नंतर कुडतरी बाणावले आनी नावेली हे दक्षिण गोंयांतले विशेषतः सालसेतीतले हे महत्वाचे मतदारसंघ आमी थंय या. थंयचो हाल हवाल पळोवया. थंयचे उमेदवार थंयचे नागरीक थंयचे पक्षाचे कार्यकर्ते हांची मतां आमी सोदून घेतात. ओव्हर टू गोमंतक टीव्ही.